धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 2 ओळी 1 ते 30 आणि 6. पवित्र आत्मो शिसांचेर घोणघोणान देंवता. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या समयार तीं सगळीं एकेच सुवातेर जमलोलीं आसलीं. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन तीं वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. मळबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्रांची भोगतीवंत जुदेव मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आयिल्लीं आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक घुस्पलो. थोटाकोन आनी अजाप जावन तो लोक म्हणूंक लागलो, ही उलोयतात तीं सगळीं गालिलियाकारां न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याचे आवय भाशेन तीं उलोयतात म्हूण आमी आयकतांव तें कशें तर? आमी पार्थी, मेदी आनी येलामीत, आमी मेजोपोतामियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, आमी पोंचुसांत, आसियाच्या प्रांतांत, फ्रिजियेंत आनी पांफिलेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना भोंवती आसलेल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी, आमी रोमा थावनूय आयिल्लो. जुदेव लोक आनी तांची 9 शिसां, त्या भायर क्रेतकारां आनी आरबी. तरी आमी सोमेस्तांनी परगोटलोली देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां आयकतांव तीं एक एकलो आपआपले खाशा भाशेन आयकता. हें कशें? तीं सगळीं थोटाकलीं आनी सारकींच घुस्पोन एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, हें आनीक कितें? पूण दुसरीं मस्कोऱ्यो करून म्हणटालीं, हीं मनशां नवो सोरो पियोन बरींच लाल जाल्यांत. पेद्रू पयलेच पावटी पुनर्जिवंत जेजूक परगोडटा. तेन्ना पेद्रू इकरां बराबर उबो रावलो आनी ताळो उबारून असो उलोयलो, जुदेवानो आनी जेरुसल्यांत वस्तेक आसलेल्या सोमेस्तानो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां ताका चीत दियात. तुमी समजतात तशें हीं मनशां बेबदीन जावंक नात, कित्याक आतां सकाळचीं 9 वरां जाल्यांत. पूण जोएल प्रवाद्या वरवीं जें देवान सांगलोलें तें आतां घडोवन येता. निमाण्या दिसांनी उलोयता तो सर्वेस्पर, सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलों. तुमच्यो पूतधुवो संदेश दितोलीं, तुमचीं तरणाटीं दर्शनां पळयतलीं आनी तुमचीं जाणटीं सपनां सपनयतलीं. आनी खरेंच त्या दिसांनी म्हज्या गुलामांचेर, पर्यान, दादल्यांचेर तशें बायलांचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलों आनी तीं संदेश दितलीं. वयर मळबार हांव अद्भुतां करून दाखयतलों आनी सकला प्रितुमेर खुणां अजापां, रगत, उजो आनी दोंगराचीं कुपां. श्रेश्ठ आनी तेजवंत सर्वेस्पराचो दीस उदेवचे आदीं सुर्याचो जातलो काळोख आनी चंद्रिमाचें जातलें रगत. तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव घेतात त्या सगळ्यांक सोडवण मेळटली. इस्रायल पोरजेच्या भावा भयणीनो, ही म्हजी उतरां चितान आयकात.
देवान तुमचे मोदें नाझरेतकार जेजू आपणाक मानवलेलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोरयां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणून आपले थारायल्ले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडेंच जाणो जावन देवान जेजूक पराधीन केलो आनी तुमी ताका समूर्त नासलेल्या मनशांचे आधीन करून खुर्सार उमकाळायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून ताका पुनर्जिवंत केलो, कित्याक ताका आपल्या चोपक्यांत दवरूंक मरणाक कशेच भाशेन पदवी आसूं नजो आसली. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज मुरगोडटा, म्हजी जीब उल्हासता, म्हजी कूड पर्यान भरवाशान सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो जीव नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताचो विनाश जावंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती. भावां भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन आमच्या प्रजापती दाविदा विशीं सांगूं येता. तो मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. म्हणटोच प्रवादी जावन आपणाक देवान केल्ले भासावणेची दाविदाक खबर आसली. ताचे संस्थेच्या एकल्याक ताच्या शिंवासनार आपूण बसयतलो म्हूण खुद देवान ताका सोपूत दिल्लो. देखून ताणें क्रिस्ताचें पुनर्जिवंतपण आदी फुडेंच पळयलें आनी अशें परगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना, तो होच, जिचो देवान विनाश जावंक दिवंक ना, ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताचे गोवाय. देवान ताका आपले पदवेन स्वर्गार उबारून व्हेल्या उपरांत भासायल्लो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर धाडलो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच, कित्याक दावीद स्वर्गार चडूंक ना, तरी ताणें म्हळां, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाताक बस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. म्हणटोच तुमी खुर्सार मारलो त्या जेजूक देवान ईश्वर आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घराणें सगळे खात्रेन जाणो जावचें.